आज तुमच्या फुड्यान ह्या चवथीच्या अशा खुशालबरीत निमतान एक बरी खुशखबर तुमकां सांगपाक सोदतां. रशियन लँग्वेजीन केल्लें शॉर्ट फिल्म फुटप्रिंट्स ऑफ द रोड हाका काझान इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल रशिया हांगा एक स्पेशल अवॉर्ड तांणी अनाउन्स केला. सो फुटप्रिंट्स ऑफ द रोड हें शॉर्ट फिल्म हांवें डिरेक्ट केलां आनी हें शॉर्ट फिल्म रशियन लँग्वेजीन आसल्या कारणान हें पूर्ण शॉर्ट फिल्म जें आसा तें आमी रशियेच्या काझान ह्या रिपब्लीक ऑफ तातरस्तान ह्या फेडरल सब्जेक्टान वचून शूट केलां. सो काझान हाची खासियत म्हणल्यार काझान हें ऑक्टोबर 2024 ह्या फावटीची ब्रिक्स कॉन्फरन्स होस्ट करपाचें आसा. सो ह्याच निमतान फिल्म 7 हो कंटेस्ट थंयची मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गनायज करता आनी हाचेच ब्रिक्स एडिशनान इंडियेक रिप्रेझेंट करपाक म्हाजो स्क्रीन प्ले जो आसा तो सिलेक्ट जाल्लो. सो ह्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिपब्लीक ऑफ तातरस्तानान ऑल ओवर द वर्ल्ड स्क्रीन प्लेज आनी स्टोरीज मागयल्ल्यो आनी तातूंतलें इंडियन सिलेक्शन जें आसा तें म्हाज्या स्टोरीचें फुटप्रिंट्स ऑफ द रोड ह्या स्टोरीचें जाल्लें. सो आय ट्रॅवल टू रशिया. हांवें थंयसर 7 दिसान हें पिक्चर पूर्ण म्हणजे स्क्रिप्ट लेवला वयल्यान वर्कशॉप्स करून थंयच्या लोकल एक्टर्सा बरोबर रशियन लँग्वेजीन डायलॉग्स एडप्ट करून तांचे बरोबर कंटिन्युअस वर्कशॉप्स करून थंय शूट केलें. मागीर तें पिक्चर इंडियन एडिट केलें. ताजो सावंड इंडियन जालो आनी मागीर हांवें तें वचून काझान इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हांगा तें पिक्चर प्रेजेंट केलें आनी थंयच त्या सुवाळ्याचेर तांणी ताका स्पेशल अवॉर्ड हो त्या फेस्टिवलाचो अनाउन्स केलो. फुटप्रिंट्स ऑफ द रोड इज अबाउट अ 6-year-old बॉय हू स्टडीज इन अ सिटी and his mother lives in the far away village. So ताका एक इच्छा जाता की हांव एक गिफ्ट आपल्या आवय खातीर जी म्हाज्या गांवांत रावता हें हांव जेन्ना समर हॉलिडेजान गांवांत वता तेन्ना तिका घेवन वतलो. सो ही एक धाकटीशी 7 मिनटाची काणी आमी प्रेजेंट केली. पण इट इज कम्प्लिटली रशियन विथ कम्प्लिटली 100% रशियन एक्टर्स. सो दॅट वॉज एक्सायटींग एज वेल एज चॅलेंजींग.